जे आयज जॉईंट इन्स्पेक्शन आसले ते खातीर आयज लोक हांगा येयल्ले आसले, पूण ते डेप्युटी कलेक्टरान पयलींच जाल्ले हितून आमी ते आयज आमकां ते करचे पडले की आमकां ऑर्डरूच तशी येयल्ली की आमी पयलीं केल्ले आहा जॉईंट इन्स्पेक्शन, तुमी आनी परत करपाचें ना म्हणून सगळें एग्री जालें आनी तेज्या उपरांत आमी ठरयलें की सेक्रेटरी म्हणपालो जर सारको परफेक्ट हें जातलें रिपोर्ट जातलो जाल्यार तलाटी सर्वेयर आनी फॉरेस्टर जावन त्या प्रमाणे आमी कलेक्टराक लेटर केलें साहेबाक की अशें सांग तेन्ना आमी जॉईंट इन्स्पेक्शन ठरयलां तेन्ना आमकां तलाटी सेक्रेटरी आनी तलाटी सर्वेयर आनी फॉरेस्टर दिवचे म्हणून सर्वे करपाक। त्या प्रमाणे तेणी आमकां लेटर केलें की ऑलरेडी हे गजाली सगळो रिपोर्ट जाल्लो आसा, तुमी आनी वेगळे पद्दतीन सर्वे करपाची किंवा रिपोर्ट करपाची गरज ना अशें आमकां तेणी लेटर धाडलें। कलेक्टरान कितें लेटर धाडला त्या पंचायतीन धाडला तें आमी पळयलां। कलेक्टराचो म्हणजे हांव पर्सनली विचारता म्हणजे कलेक्टराच्या ऑफिसान जर म्हाका इन्क्वायरी जाल्यार करुया कित्याक जाता। आनी जर आतां म्हाका दिसता कलेक्टर हो फॉरेस्ट आनी पंचायत हेंच्या वर डेप्युटी कलेक्टर आसा, तेज्या वर कलेक्टर आसा, तेणी खंयच्या हितूंतल्यान दिला तें कितलें म्हाका कायद्याचें ज्ञान ना। की ग्रामपंचायतीक सांगता मेजू नाका म्हणून आमी मेजल्या म्हणटा कलेक्टरान एफएन्स फायल केला म्हणटा, आमकां रिपोर्ट कॉपी अजुनूय दिवंक ना। बरें तेंच्यांनी जर तो येवन थंय इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार तेंच्यांनी पंचायतीक विश्वासान घेवंक ना, व्हीडीसीक घेवंक ना, ना कंप्लेनरांक घेवंक ना, म्हणजे एक्चुअल झाडां मेजल्या की ना होच आमकां दुबाव आसा। आयज जेन्ना कलेक्टरान तुमी स्ट्रिक्टली वचनाका म्हणून जेन्ना ऑर्डर काडली तेन्ना पंचायत मंडळ आमच्या वांगडा येयना जालें म्हणून सगळो विशय आयज थंय जालो। आनी आयज थंय विशय बरोच तो तापपाचें कारण किंवा लोक जमपाचें कारण सेकंड अकस्मात पोलीस दिसले हांगा, त्या बरोबर लोक आनी चवताळे अरे पोलीस हे सारके असो प्रॉब्लेम कितें जाला, आमच्या गांवांत अशे पोलीस केन्नाच येयना। अशें तेंच्यांनी मुद्दाम हे विशय आमची ग्रामपंचायत वाडयता काय कोण वाडयता, कलेक्टर कित्याक अशी नाटकां करता आमकां खबर ना। तरी लास्ट फायनल जायना जाल्यार आमी सीएमाक मेळटलेच, कारण आमचोच आमदार आसा, आमकां मेळपाकूच जाय। आमचो झेडपी हांगा आसा तोय आमकां कॉपरेट करता, पंचायत बॉडी जर कॉपरेट करता जाल्यार हो विशय हांगाच सॉल्व जाता। ताका लागून आमकां मेळपाचें जरी नासलें जाल्यार लास्ट फायनल जर जायना जाल्यार आमकां कितें तरी प्रयत्न करचे पडटा।